शिर्डी दर्शन करून येताना वाटेर जायतेच गांव भोंवल्या. नाशिक मेरेन जेजूची गोड पडून काळजां दादोशी जाल्या. आशीर्वाद घाल म्हूण आमचे हात जोडून पांयां पडल्या. ओसारांनी लोक त्या जाग्याचेर देवाक भेटूंक येता. आंगवण आपली पुरी करमून फुलां वाती दिता. भावार्थ आपल्या काळजान दवरून पांयाचो उमाग घेता. विस्वासान मागलेल्या मनशाची सगळीं कामां जाता. ओसारांनी लोक त्या जाग्याचेर देवाक भेटूंक येता. आंगवण आपली पुरी करमून फुलां वाती दिता. भावार्थ आपल्या काळजान दवरून पांयाचो उमाग घेता. विस्वासान मागलेल्या मनशाची सगळीं कामां जाता. नाशिकतान आमी मुंबय पावतकच कल्याण हाजी मालांग पोवंक गेली. गेट ऑफ इंडियातान पोलतोडी वचून एलिफंट केज पोवन दादोशी जाली. महालक्ष्मी देवळान वचून कमलाची फुलां सायबिणीक घातली. हाजी आली चादर चोडून येताना दोरयाच्या लाराक येली. शुक्राराक मस्जिदान वचून अल्लाक पांय पडटा. बुधवाराक मागीमची घोच फुलांनी नेटोयता. दुवेंस पिडा पयस कर म्हणून सायबीण मांयक वेगोयता. भावार्थान मागलेल्या मनशाची दुयेंसां पेकोयता. शुक्राराक मस्जिदान वचून अल्लाक पांय पडटा. बुधवाराक मागीमची घोच फुलांनी नेटोयता. दुवेंस पिडा पयस कर म्हणून सायबीण मांयक वेगोयता. भावार्थान मागलेल्या मनशाची दुयेंसां पेकोयता. मुंबयतान आमी गोंयां येताना वाटेर पालिका गणपती पडटा. दोरयाचे देगेर आसा दिसान दीस खंय तो वाडटा. शांतादुर्गा मांडोल मंगेशी गोंयांत आमच्या जात्रा जाता. ईदाक वचून मुसलमान भावांक वेंग मारून वीश करता. सप्टेंबराचे 8 तारखेर आमी वालांकांनी वयची. दीपावलीक हिंदूगेर वचून रांगोली आमी पळोवची. डिसेंबराचे 3 तारखेर गोंयच्या सायबाचो उमाग घेवची. हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान आमी अशींच मोगान भोंवची. सप्टेंबराचे 8 तारखेर आमी वालांकांनी वयची. दीपावलीक हिंदूगेर वचून रांगोली आमी पळोवची. डिसेंबराचे 3 तारखेर गोंयच्या सायबाचो उमाग घेवची. हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान आमी अशींच मोगान भोंवची. हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान आमी अशींच मोगान भोंवची. हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान आमी अशींच मोगान भोंवची.